बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. माथेवाचो वांजेल 14वो अध्याय 1 ते 12 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 1 to 12. त्यावेळी जेजूची कीर्ती हेरोदुपारायाच्या कानान पडली. तो आपल्या कारभाऱ्या लागीं म्हणालो, वस्तांद तर जुवांव जाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून ताचे ते असर्यां करच्यो ह्यो पदव्योय जीव जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेन घाल्लो, कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगिल्लें. हेरोदू ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सोपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकोवणेक अशें म्हणाली, स्नान जातार जुवांचे शीस एक तपकान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून रायकन तिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी जेवणार बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडून तिणें मागिल्लें दी जय म्हणून ताणें फरमायलें. आनी जणदान बंदेंत आसल्या जुवांचें शीस कापयलें आनी तें एका तपकान घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. आज स्नान जातार जुवांचें मरण ह्या विशयेंत आज आमी देवाचें उतर आज आयकलें. एका व्यक्तीचे ह्या संवसारांत जियेल्ल्याक पैकी तेचो जल्मी आचरण करतात, मरणी आचरण करतात. ही दोन फेस्तां जुवां बावतिस्ताक मात्र आसची आनी मरी माय जेजू ह्या तेगांची मात्र. आनी दुसऱ्या कोणाचेय जल्माचे फेस्त आचरण करनात, तांच्या मरणाचे मात मार्तीरपणाचे ह्या मरणाचे. पूण आज आमकां ह्या जुवां बावतिस्ताका विशयेंत पळयल्यार आमी पळोवंक गेल्यार तो पोरण्या सल्ल्याचो आख्रेचो प्रवादी, नवे सल्ल्याचो सुरवेचो प्रवादी. हांगा जुवां बावतिस्त आंकडे दोन करता, म्हळ्यार पोरनो आनी नवो. पोरनो सल्लो थंय आखेर जाता, नवो सल्लो थंय तावन सुरू जाता. देखून तो दोनीय हातूं आसा. तो पोरण्या सल्ल्यान ती निमाणो प्रवादी, नव्या सल्लोचो पयलो प्रवादी. देखून संवसारांत जल्मल्ल्या पैकी ताचे इतलो व्हरतो दुसरो कोणी ना म्हूण सांगता जेजू ते एक फावटी. आमी ते देवाचें उतर वाचल्यार आमकां कळटा. आनी एक आमी जुवां बावतिस्ता थंय पळयचे ताचे अभिशेक, ताचें एनॉयंटींग, सत, नीत, प्रामाणीकपण, तीन संगती ताच्या थंय आशिल्ल्यो. सताक तो साक्ष दितालो, नीत सुकल्यार तो निती खातीर तो झुजतलो आनी ताचें प्रामाणीकपण, देवा थंय एक प्रामाणीकपणान जियेल्लो व्यक्ती म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. तीन संगती जुवां बावतिस्ताच्या जिवितान. आनी इल्लो कडक प्रवादी, तो कोणाकच भियेनातलो. आनी हेरोदीक तेत खातीर ताका जैलान गेल्ले. हेरोदीन आपल्या भावाच्या बायलेक हेरोदियासाक तुवें दोन कान गेले सारकें न्ही म्हणून सांगिल्लें. तर ताका धैर्य कितलें आसाचें, ताचें अभिशेक कसलें, ताचें एनॉयंटींग कसलें जुवां बावतिस्ताचें. कितें भियेनासतना तो देवाचें उतर परगट करता. आनी सतानाच्या वाटेन प्रामाणीकपणान जियेल्यार कश्ट 100% आसा आनी तुजे दीस खंडी जावन तुजें उणें जातात. सत उलयल्यार, नितीन चल्ल्यार आनी प्रामाणीकपणान जियेल्यार तुजे दीस खंडी जावन उणें जातात. नाजाल्यार जुवां बावतिस्त सादारण 30 आनी 3 वर्सांच्या प्रायारीत तशें मडतीरपण पळया. कोणा खातीर? त्या हेरोदियासा खातीर. हेरोदियासाची ताची मोतीची चिन्नां कशी आसली पळय. आपल्या दुवेक दान्न नासोंक लावन आनी ताचे उपरांत ताचे
मती कहली चिन्ह आसली जो बतिस्ता काबार करीचे म्हणून तितलेंच आनी हेरोद ताका जिशू मारक भियेतालो कित्याक तो एक प्रभादी जावन आसलो तो मानतालो जायते फावटी जुवांक आपोवन तो जायत्यो संगती तो इसारतालो तेचे कडेन डिस्कशन जातालें तांचे मदें पूण जाल्यार मगाच्या भाव आनी भयणांक आमी पळयता प्रामाणीकपणान जियेल्यांची गत कितें जाता आनी कशी रावत म्हणलें सांगूंक आमच्यान जायना आमी पळयता आजकाली सतानिते खातीर वावुरले आमी आदल्या फावटी पळयल्लें फादर स्टॅन स्वामी जेजुईत एक याजक ताणें ट्रायब्स आदिवासीच्या हक्कां खातीर झुजलो तो लास्टाक कहली ताचे वयर केजी घाल्यो ताका जैलान चेपलें आनी ताचे ते पिडा आशिल्ल्या सगळी ताणें सोंसून व्हेली आनी थंय ताचें मरणय जाता नितीन चल्ल्या खातीर सथानितेच्या वाटेन जियेल्ल्या खातीर दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावल्या खातीर आनी सरकारा विरोध रावल्ल्या खातीर ताणें तें पुरो भोगीचें पडलें पूण संवसाराचे पयन ताचें काबार जालें पूण आज व्हडत्या पवित्रपणांत देवा सांगता तो जियेता खंडीत जावन देखून ह्या संवसाराच्या खंयच्याय कुडीचो जेजू क्लियर सांगता तुजो कुडीचो जीव काडटल्याक तूं भियेनाका ताच्या व्हरता ताच्यान कांय करूंक जायना पूण कूड आनी आत्मो दोनीय नाश करूंक शकता त्या देवाक मात्र आमी भियेचे म्हूण सांगता देखून आमी खंडीत जावन खंयचेय एक वायट करतना तें वगीत रावल्यार जायना आमी उलोवंक वचत सांगत जायत्या जाणांक तें जायना कित्याक म्हळ्यार सकाळां कितें कोडू लागता सकाळां कोडू लागता आनी ह्यो संगती आज सतानितीच्या खातीर झुजिल्ल्यांची मनशांची बेगीन नाश जाता म्हणून नाका एक साक्ष मोगाच्या भाव आनी भयणी सोमयान चड सत उलयल्ल्या वेळार सोमयाक तांणी सोडूं ना सोमी सतत उलयलो बरें करीत गेलो कोणाक ती एकल्याक अन्याय करूं ना प्रामाणीकपणान जियेलो पूण ताका घालें गेलें तेत फारिसेवांनी तेत शास्त्रीनी सत्य जुदेवांनी ताकाय दंत मारले कुर्सार मारा सोडी नाकात ताका म्हणून एका सोराक सोंडींक सांगलें जेजू कुर्सार मारूंक सांगलें सतानितीन जियेल्ल्या मनशांची परिस्थिती पळया देखून सोमयान सत उलयल्ल्याक ताच्या पोल्याक तापाडी मारले सत उलयले जेजून सांगलें हांव सत उलयतां जाल्यार कित्याक तूं मारताय जायत्यो संगती आज मोगाच्या भावने संवसारांत अनित चलता अनिती खातीर झुजतलो कोण आसा आतां आमी पळयता हर एक दीस न्यूज पळयता हर एक दीस पेपरार येता अनिती खातीर थोडे झुजतात पूण तांकां खंडिताची अवधी मोठवी जाता कित्याक म्हळ्यार कोणी सतपक्षान रावल्ल्याक सतानितीच्या जिवितान जियेल्ल्याक मनशाचें जिवीत बेगीनच आखेर जाता म्हूण सांगता देखून सांज जाता जुवांव एक नव्या आनी पोरण्या सोल्ल्यासो प्रभादी जावन ह्या संवसारांत जियेलो जाल्यार हेरोद्रान केल्ली सूख कितें प्रभाद्याक दाखोवन दिल्ली हांव तुवें तशें करचें सारकें न्हय म्हणून देखून ताणें आपलो जीव दिवचो पडलो स्वता खातीर हेरोद आपली सूख ताणें ओळखोनी काण घेवना सारकेंय करून काण घेवना तातूंत तो जियेलो आनी तातूंत ताची लास्टाक गत कशी जाता म्हणून तुमी पवित्र पुस्तकांत वाचल्यार कळटा देखून आज कसलें घडीत आमच्या पयल्या वचपांत आमकां पळोवंक मेळटा पयल्या वचपांत कशें आमकां झरम्या प्रवादीच्या लोकांचे नडतें समकण हें पुरा आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आज आमचे हें उतर आज आमी थोड्यो संगती आमकां कळीत जाल्यार बारी बरें म्हूण चिंतचें हांवें कित्याक म्हळ्यार ह्यो संगती लेवी शास्त्राचें पुस्तक 25वा अध्याय थंय 8 ते 17 वाक्यां सिनाय पर्वतार मैसे उलोवन आमकां जिबलेव आचरण करूंक आमकां आपोवणें दिता 50 वर्सां म्हळ्यार त्यो पुरो संगती आमकां दिता धनियेचें पीक लुवचें आनी कशें 49 इयर्स तुमी करचे 50 वर्स तुमी जिबलेव आचरण करचो आनी ते वर्स सगळें विशोबाचें वर्स तुमी चड भूंय आनी कांय पीक काडूंक ना हें पुरो संगती पळय कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी आमकां मेळटात आज आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव आनी भयणी जशें
मोयसेक दिल्ली ती सर्व सूचना आज आमी मस्त जावन पाळटा. आमचे जिबले आचरण करता. 25 वर्सांचो 50 वर्सांचो जिबले पवीस सभेचे परत जिबलेव आमी आचरण केलो आनी जिबलेवाच्या हमरार आमी आसाव आनी मुखल्या दिसांनी 2033 व्हड एक जिबलेव आचरण करचेर आसाव. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन पुनर्जीवन जावन 2000 वर्सां आचरणाचे व्हड संभ्रम. आतां एका वर्सा एक 10 वर्सां संभ्रम चलती आसा. 2023 आराम जाला, 2033 म्हणसर. देखून ही सगळी आमच्या जिवितांत कितें पुरा देव करता सगळें बऱ्याक करता म्हणून आमी पातयेया. आनी आज जो अमृतिस्ता बरी आमी स्वताक साक्ष जावया, नितीच्या वाटेन चलया, प्रामाणीकपणान आमी जियेया. हेंच आज सोम्या कडेन आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बरलेले सुमतीजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ कशें जेजो भगवंती मरे देवाचे माय आमा आपी हांकां खातीर विनयती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.